पोर्तुगीजा आड निर्णायक क्रांती गोंयांत सुरू जाल्ली मडगांवां लोहिया मैदाना वेल्यान मात हे इतिहासीक सुवातीची सध्या दशा जाल्या। लोहिया मैदान म्हळ्यार मडगांवकारांचो पब्लीक टॉयलेट, कोयर ओडोवपाची डंप सायट। थंय सगळे नाका ते धंदे चलतात म्हूण स्वातंत्र्य सैनीक आनी एक्टिविस्टांनी इश्यू केला। प्रकरण पालिकेच्या कानारूय घाला। पालिका खंय आतां लक्ष घालतली। लोहिया मैदानाचेर एक सकाळची जावं संध्या तिळसांजची पासय मारली जाल्यार लोहिया मैदानाचेर कितें चल्लां तें सगळें पळोवपाक मेळटा। खंयचे खंयचे लोक येतात, थंय न्हिदतात, हळशीक करतात। स्टेजी फाटल्यान जर पांय दवरपासून आतां संडास जाल्लो आसा, थंय कोणी कितें विचारलें जाल्यार आमकां ते गाळी मारपाक येतात। आनी थंय म्हाका म्युनिसिपालिटीचो उद्देश थंय एक तांणी व्हरून थंय डस्टबीन दवरला। ते डस्टबिनांत सगळें हाडून कोयर थंय घालतात। लोहिया मैदान कांयच गार्बेज जनरेट करना म्हणटकीर तो हेतू थंय डस्टबीन दवरपाचो हेतू कितें तो म्हाका कळना। आनी आजूबाजूचे लोक आपली गार्बेज हाडून थंय डंप करता। एक दीस हांवें सोशल मिडियाचेर फोटो घातिल्लो, कोणें आपलो फुटिल्लो कमोड हाडून थंय दवरिल्लो लोहिया मैदानाचेर। लोहिया मैदानी कमोड आनी हळशीक दवरपाची जागा न्ही। म्हणजे ह्या लोकांक आजून लोहिया मैदानाचें म्हत्व कळुना। म्हाका दिसता थंय निवळसाण येवपा जाय, जाग्याची वापरपाची आनी संडास म्हणून जो वापरतात तें बंद करून जावपा जाय। आनी तो बेडरूम न्ही कोणाचोय, थंय न्हिदपाचो जागो न्ही आनी थंय एंटी सोशल एक्टिविटीज जातात पळय त्यो बंद जावं। म्युनिसिपालिटीचें तें प्रॉपर्टी म्युनिसिपालिटीची, पूण म्युनिसिपालिटी ते मेंटेन करना। आमी आज पयलेच फावटी हांगा आयले अशें समजूं नाका। आमी कितले फावटी चॅरपर्सनाक मेळ्ळ्यात, कितले फावटी चीफ ऑफिसराक मेळ्ळ्यात। ते लोहिया मैदान जें आसा तें देवळांत कितें करतात, देवळांत घाण करतात, देवळांत मुततात ना न्ही। देवूळ कशें तें सांबाळपा जाय। आनी तुमी जर आतां वचून पळयशात जाल्यार तो पब्लीक मडगांवचो पब्लीक संडास जाल्लो आसा। ते भितर वचपाचें ना, कितें प्रोग्राम आसलो की सान्नो मारतात आनी निवळ करतात, तितलेंच। थंय बेबदे रातचे कितें कितें करतात, बायलां दादले कितें करतात। आमचे कडेन त्यो कंप्लेनी येतात, आमकां सांगतात। इश्यू पालिके मेरेन पावल्या उपरांत पालिका मातशी जागी जाल्ल्या भशेन दाखयता। सेक्युरिटी घालून सगळे गैरप्रकार बंद करता म्हूण सीओ उलयला। In fact, I understand the sentiments attached to Lohiya Maidan. I have recently taken over, and when I had gone for rounds, I had not seen the security guard somewhere in the beginning of December. And that's the reason why I have not released any payments to the security personnel. Now, the apprehensions raised by the members of the public, including the freedom fighters, will be taken care of, and I'll ensure that the gates, both the gates of the entrance of Lohiya Maidan are locked, and simultaneously also ensure that even during the daytime there is some security personnel being posted over there to ensure that there is cleanliness and people do not go and mess up the place. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। सेंट एंथनीचे अवशेष आशिल्ल्या प्रतिमेच्या दर्शनाची गोंयच्या क्रिस्तांवांक संद। शुक्रारा सकाळी गिरी रॅली काढून मॉन्त गिरी चर्चीत ही प्रतिमा दर्शना खातीर दवरली। प्रतिमा इटली सावन गोंयांत हाडल्या। मेरकल वर्कर म्हूण सेंट एंथनीची वळख। 800 वर्सां फाटीं खंय ताणें समाजा खातीर चमत्कारी वावर केला। ताका मानपी गोंयकार क्रिस्तांवूय मोठ्या प्रमाणात आसात। Pray to Saint Anthony because he is a miracle worker, he is a wonder worker, and today you have seen the crowds. We ourselves cannot believe our eyes, and from morning onwards, from 7 o'clock, people were there for Mass. There are throngs of people coming up the hill to Monte Giri, and we are delighted, we are happy that people are coming here and experiencing the joy and peace, and especially the love of Christ which Saint Anthony has to offer to each one of us.
St. Anthony is a saint who is loved by all. He is one of the saints who is loved by the world, and I must tell you, people love to pray to him because he is a great intercessor. सांत आंतोनी रॅलीक आमचे फिरगोजेन हांगा गिरी आयला, हे मोंती गिरीच्या दोंगरार आयला आनी एकदम खुशालकाय. हे एक हिस्टॉरीक इव्हेंट, इतिहासीक इव्हेंट आनी पयल्या फावटी ही रॅलीक आयला आनी उमेदीन आमचो जायतो लोक भावाडटात, उमेदीन भावाडटात जायतो लोक, फक्त क्रिस्तांवूच न्हय, तरेतरेचो लोक, तरेतरे धर्माचो लोक, तरेतरे समुदायाचो लोक आयला ह्या दोंगरार सांत आंतोनीच्या रॅलीक एक भेट दिवपाक, उमाळ घेवपाक. आनी सांत आंतोन जावन असो एक व्हडांतलो व्हड सांत आमच्या गोंयांत, ताका व्हडलो मान आसा आनी सगळे तरेचो लोक ताका मान दिता. जायतीं वचोऱ्यां मिलाग्री ताचे वरवीं जाल्या. तो जिवो आसतना तो मेल्या उपरांत आयज सुमार 8 शेंकडे जाले, 800 वर्सां जालीं. इतल्यो मिलाग्री जाता, इतली वचोऱ्यां जाता, इतले लोकांक फेवर्स मेळटा, गोरजो तेंच्या गोरजांक जाबाप मेळटा आनी ताका लागून ही विऱ्या लोकांचें आयला ह्या दोंगरार घेवंक ताची डेडिकेशन उमाळ घेवपाक. घेऊया एक ब्रेक.